आमच्या जिवितांत न्हू आमी जायते फावटी रोखडीच आमकां एक एटिट्यूड वो एक स्वभाव आमकां आसा. आमी रोखडीच एक एक्सक्यूज सोदतात. कितें जालें, कितें बरें जालें, कितें वायट जालें, रोखडोच एक एक्सक्यूज आसताच जायते फावटी आमच्या जिवितांत. म्हणजे कितें कोणाचें आमचे कोण भाव भयणाचें कितें बरें जालें, आमी कितें एक्सक्यूज वो कितें इल्लीशी मिस्टेक आमी काडून चूक काडूंक आमी पयलींच तयार जाता. घोडी आमच्या गांवांत एक भाव जो घोडी जायतो सोरो पियेता आसतलो घोडी, पूण एक दीस घोडी ताच्या जिवितांत बदलून येता आनी तो सोरो सोडटा आनी ताचें जिवीत आख्खें बरें जाता. म्हणजे तो ताका एक बरी सर्वीस लागता आनी तो बरें काम करूंक लागता आनी सगळें ताच्या जिवितांत सगळें बरें चलूंक लागता. पूण आनी जेन्ना कोण म्हणटा ना रे तो ताका जायतें तो चेंज जाला मरे, ताका बरी सर्वीस लागल्या मरे म्हणटा, तेन्ना आमचे मदीं कितें ना आमी रोखडीच ताचें हें बरेंपण पळोवचें सो तेन्ना रोखडीच चूक आमी सोदून काडटले. ना रे तो बेबदो अशें म्हणटलें हांव. जायते फावटी असलें जाता. कितें बारीक बारीक चूक आमी काडटा आनी आयज न्हू हेंच आमकां ह्या पुस्तकांत शुभ वर्तमानांतल्यान दिसून येता. म्हणजे कितें हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री जे आसले ते जेजूच्या काळार, ते जावन असले देवाचे लोकांक देवा सोदचीं व्हरपाचे मनीस ते आतां. पूण ते तांचें काम विसरलेले, तांचें मिसांव ते विसरलेले आनी आतां तांच्या ह्या जिवितांत हे दोग जाण मनीस येतात ते म्हणल्यार जुआंव आनी जेजू. ते येतात आनी ते लोकांक देवा लागीं ओडून ते हाडटात, चुरगींचे राज ते दाखोवन दितात. आनी हें जें कितें करतात न्हू ते तांचें हे जेजूचे आनी जुआंवाचें ते फॉल्ट काडूंक ते पयलेच तयार आसतात. आनी हेंच फुडें व्हरून न्हू आज जेजू तांकां हीं उतरां म्हणटा. तांकां हे भुरगीं जीं मैदानार खेळटात ती भुरग्यां भाशेन तो तांकां सोर करतात, जांचीं मनां आनी काळजां केन्नाच खुशाल आसना. ते कित्याक तेणी कितेंय केल्यार तीं सॅटिस्फाय जायनात तसलीं. पूण आतां ते जेजूक आनी जुआंवकूय तेंच म्हणटात. जुआंवानूय जायतें तो जिनासतना तो फकत कांय जिना पिना आसतना तो रावलो, पूण देवाचें राज तो परगट्टालो आनी जेजूच्या येण्याक तो लोकांक तयार करतालो.